नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आईच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय उपक्रमाखाला आयोजित केल्ल्या करियर मार्गदर्शन कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 8वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो. नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सयत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर सरकारान जायते उपक्रम हातात घेतल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक व्हर्च्युअली संबोधित करतना सांगलें. विद्यार्थ्यांनी जीपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि यूपीएससी सारख्या परीक्षा खातीर तयारी करपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 8वी, 9वी आणि 10वी या सगळ्या टीचर्सांनी आम्ही जसे म्हणता की आपल्या करियराचेर फोकस करचो आणि भुरग्यांनी बी म्हणजे आतापासूनच कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीची तयारी आपण गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असतले, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन असतले किंवा आम्ही म्हणता तसे यूपीएससी असतले. बाकीच्या राज्यांनी सदांच राजस्थान, यूपी, बिहार हांगासर 10वी जायना फुडें कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीची तयारी करपाक भुरगे सुरवात करता आणि 5 वर्सां कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीची तयारी करता. टीचर आम्ही हाय सेकंडरी कॉलेजांनी बी आता तो कल्चर एक जो आसा की आमकां कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीची तयारी करपाक जाय म्हणून सुरवात करपाची गरज आसा. कारण हे युग हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार इनोव्हेशन आणि रिसर्चचे युग आसा आणि तेका लागून म्हाका दिसता कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीची सामकी गरज आसा. आयटीआय कडेन कमीपणान पळोवं नाकात. आयटीआय शिकिल्ले विद्यार्थी उद्देजक जाल्यात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आयटीआयत आता हाऊसकीपिंग अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी माहिती तांणी दिली. एखादो भुरगो जर फेल सुद्धा जालो आसत जाल्यार ताजेय करियर हे आमकां करपाक जाय, ताजेय करियर जावपाक जाय आणि म्हणून तर आज आम्ही आयटीआयतल्यान वेगवेगळे कोर्सीस इंट्रोड्यूस केल्या. फक्त आम्ही कॉलेज शिकले म्हणजेच आमकां नोकरी मेळटा अशी ना. गोंयांतल्या 12 आयटीआय कडे जवळपास 14 ते 15 टायपचे कोर्सीस हे सुरवात आसा. आयटीआय पळयता आसतना दुय्यम स्थान म्हणून पळोवं नाका. कारण आयटीआयत शिकलेले भुरगे हे बी वेगवेगळे पद्धतीचे म्हणजे एंटरप्रिनर जाल्यात, वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो नोकऱ्यो तांकांय मेळ्ळ्या. आम्ही नवीन कोर्स विच इज अ हॉस्पिटॅलिटी आणि हाऊसकीपिंग हो कोर्स येता त्या 15 जुलैच्यान आमच्या सगळ्या आयटीआयनी इंट्रोड्यूस करता. 6 मंथ्स हो थेरी कोर्स आसतलो. 6 मंथ्स ताज सारकेल्या टायअप केला विथ स्टायफंड तांकां जॉबूय मेळटलो. म्हणून थोडेशे शिक्षणात जरी कमी असले असत जाल्यार आमच्यो स्किल जर बऱ्यो आसत, आमकां वेगळ्यो जर स्किल्स आसत जाल्यारूय बी आमी खूब बरें काम करपाक शकता. म्हणून माझी रिक्वेस्ट आसा आमी म्हणजे आयटीआय सारकिले जे स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसा हेय खूब बरें काम करता. गुन्यांव फाट्याचे पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या वेळार विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो. जांकां वैयक्तीक रितीन वळखतात तांचेच कडेन ऑनलायन इश्टागत करची असो सल्लो तांणी विद्यार्थ्यांक दिलो. फक्त सुरक्षीत अशो ऑनलायन गेमी खेळच्यो, कमीत कमी ऑनलायन गेमी खेळच्यो अशें तांणी मुखार सांगलें. साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो नेसेसिटी, आपको क्या फील होता है कि मुझे दोस्ती करनी है लोगों से, लेकिन दोस्ती करने के चक्कर में क्राइम के उसमें भी पड़ सकते हैं आप. तो इसलिए एडवाइस मेरी ये है इससे रिलेटेड कि आप सिर्फ अपने जो फिजिकली जानने वाले दोस्त लोग हैं उन्हीं से आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे दोस्ती करें. उसके अलावा अननोन आदमी को अपने लिस्ट में आने ही ना दें, क्योंकि अननोन आदमी आएगा तो वो किस तरीके से आपसे बात करेगा, किस तरीके से आपको बहकावे में ला सकता है, उसका आपको आइडिया नहीं है. तो अगर आप यूज कर भी रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने मम्मी पापा के फोन से या फिर खुद के फोन से, तो ये चीज आप अवॉइड करें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 4 दिसांच्या ओडिशा भेटेर आसात. फाल्यां सकाळीं पुरीत जावपी रथयात्रेत वांटेकार जावपाक त्यो आपल्या राज्याच्या भेटेर वतल्यो. आयज सांजे भुवनेश्वरांत उत्कलमणी पंडित गोपाल बंधू दास हांच्या 96व्या पुण्यतिथी सुवाळ्यांत त्यो वांटेकार जातात. आपल्या ओडिशा भेटेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हेर कार्यावळींनी वांटेकार जातल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 ते 10 जुलय मजगती रशिया आणि ऑस्ट्रिया भेटेर वतले. 8 आणि 9 जुलयाक रशिया भेटेर ते वर्सुकी भारत रशिया शिखर परिशदेत वांटेकार जातले. ह्या वेळार दोनूय देशांमदीं वेगवेगळ्या मळावेल्या संबंधांचेर विस्तारान भासाभास जातली. ते उपरांत ते ऑस्ट्रिया भेटेर वतले. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांच्या आपोवण्याचेर 22व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदेत भाग घेवपाक प्रधानमंत्री रशियेत वतात. ही परिशद मॉस्कोत जातली.
विदेश सचिव विनय क्वात्रा हांणी हे विशीं म्हायती दिली. Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the afternoon, late afternoon of 8th July. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks led by Honorable Prime Minister and the Russian President. रणनीतिक भागीदारी आणि ऊर्जा क्षेत्राभायर भारत आणि रशियेमधली भागीदारी हेर क्षेत्रातही वाढल्या. India-Russia bilateral trade has seen a sharp increase in 2023-24. It has since touched close to $65 billion, primarily due to strong energy cooperation between India and Russia. With Indian exports of $4 billion and Indian imports being close to 60 billion, trade remains imbalanced, which is a matter of priority in our discussions with the Russian side. रशिया भेटे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया भेटेर वतले. फाटल्या 4 दशकांतली भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पहिली ऑस्ट्रिया भेट आसा. प्रधानमंत्री ऑस्ट्रियात उद्योगपतींकूय संबोधित करतले. Migration and mobility agreement in May last year, and both sides will continue to work closely to expand and explore new of bilateral partnership. The visit, we are confident, will allow us to discuss various areas of importance in bilateral engagement, as also issues of regional and global importance of mutual interest, and help broaden the scope of our partnership. प्रखर राष्ट्रवादी फुडारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांची आयज जयंती. 6 जुलै 1901 ह्या दिसा कोलकातात तांचो जल्म जाल्लो. तांणी जनसंघाच्या निर्मणेत हातभार लावन देशात राष्ट्रवादी विचारांचो पक्ष तयार केलो. तांच्या जल्मदिसा निमतान संसदेत तांच्या फोटवाक फुलां घालून आर्गां ओंपली. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश नारायण सिंग, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आणि अर्जुनराम मेघवाल हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी तांकां आर्गां ओंपली. संसदेतल्या वांगड्यांक हिंदी आणि इंग्लीश भाषेतले श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या जिवनाचेर आधारित पुस्तक भेटयलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी तांकां एक्स संदेशावरवीं आर्गां ओंपल्यात. प्रखर राष्ट्रवादी विचारांनी भारत मातेचो गौरव करपी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांकां तांच्या जयंती निमतान आदरपूर्वक आर्गां. मायभुये खातीर तांणी केल्लें समर्पण आणि त्याग सदांच देशवासियांक प्रेरीत करीत रावतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी एक्स माध्यमाचेर बरयल्ल्या संदेशांत म्हळां. 2024 वर्साच्या नीट यूजी परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांक वैजकी महाविद्यालयात नामांकन करपा खातीर आनीक थोडो वेळ वाट पळोवची पडटली. 6 जुलै सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या नीट यूजी परीक्षेचे कावन्सिलींग फुडले आदेश मेरेन स्थगीत केल्या. एनटीएन 5 मेक नीट यूजी परीक्षा घेतिल्ली. त्या उपरांत जायत्या केंद्रांतल्यान पेपर लीक जाल्ल्याच्यो खबरो आयिल्ल्यो. त्या उपरांत हें प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पावलें. कोर्टाच्या आदेशाचेर 23 जूनाक परतून परीक्षा घेतली. हातूंत 1563 विद्यार्थ्यांमदल्या फक्त 813 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. आता विद्यार्थी कावन्सिलिंगांची वाट पळयतात. इतले मजगती ही परीक्षा दिवपी कांय विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही परीक्षा रद्द करपाची याचिका दाखल केल्या. केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणात न्यायालयात सोपूतपत्र सादर केलां. पुराय परीक्षा रद्द करप लाखांनी प्रामाणीक विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जातलो अशें केंद्र सरकारान ह्या सोपूतपत्रांत म्हळां. आनी आता खेळा मळार क्रिकेट. भारत आणि झिम्बाब्वे मधल्या 5 T20 क्रिकेट मॅचींच्या माळेंतली पहिली मॅच आयज हरारेंत जाता. आयज सांजे 4:30 ही मॅच सुरू जातली. रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजा हांणी T20तल्यान निवृत्ती घेतल्या उपरांत भारताची ही पहिली T20 मॅच आसा. T20 वर्ल्ड कप जिखल्या उपरांत भारतीय पंगडांतल्या वरिष्ठ खेळगड्यांक सुशेग दिला. शुभमन गिल भारतीय पंगडाचे फुडारपण करता. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज
पणजी एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97, तशेंच डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.